नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज एक सेन्सिटीव आनी खूब इम्पॉर्टंट असो विशय आमी घेतला आनी तो इतिहासा कडेन संबंदीत आसा. शिवाजी महाराजाचो गोंया कडलें नातें कितें? शिवाजी महाराजान गोंय मुक्त करपा खातीर प्रयत्न केल्ले काय कितें? शिवाजी महाराजान पोर्तुगीजां कडेन तह करून गोंयचेर आपूण घुरी घालचो ना, म्हणजे गोंयाक मुक्त करचो ना अशे तरेचो करार केल्लो काय कितें? कारण वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे लोक वेगवेगळे चिंततात आनी इतिहासान त्या संदर्भात विशेष करून दोतोर पांडुरंग पिसुर्लेकर हांणी त्या संदर्भात विस्तारान म्हणजे बरयल्लें आसतना तांणी म्हणलां तांचें जें म्हत्वाचें पुस्तक आसा तें पोर्तुगीज मराठे संबंध हाजेर विस्तारान उजवाड घालून आमचो पिसुर्लेकर दोतोर हो ह्या संदर्भातलो एक एक्सपर्ट, ह्या विशयांतलो एक तज्ञ अशें मानूनय ताज्या संदर्भान इतिहासा संदर्भान लोक इतले अज्ञानी कशे, लोकांक त्या संदर्भात खबर ना कशें, ह्याच विशयाचेर आज आमी प्रामुख्यान चर्चा करतात. आनी आमचे भितर दोन मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात इतिहासकार सचिन मदगे. सचिन मदगे फाटले वर्सभर गोमंतकान शिवाजीचे आनी गोंयचो संबंद हाचेर वेगवेगळे तासांनी बरयतात आनी आतां तर ते तांकां गोंयचे एक शिवाजी आनी गोंयचो संबंद हाचे वयले एक जाणकार म्हणून वळखतात. आमचे मदीं आसात सर्वेश सिनाय बोरकार. सर्वेश हे स्वता इतिहासाचे अभ्यासक. ते कुतुहलान वेगवेगळे विशयाचेर विशेषतः रॉक कार्विंग्स धरून इतिहासीक संबंद हाजेरूय ते गोमंतकान बरयतात आनी ह्या विशीं तांचो अभ्यास खूब असो लोकांक लागीं वचपी अभ्यास आसा. म्हणून हांव सर्वेश बाब तुमकां हांव येवकार दिता. हांव जाणा एक हौशी इतिहासकार तूं आसा, पूण तुजे कडल्यान कांय बऱ्यो गजाली आमकां कळटल्यो आनी ऑथेंटिसिटी आमकां सचिन मदगे दितले. म्हणून म्हाका ही चर्चा करपाची. हांवें दोन तीन प्रश्न मांडले. शिवाजी कडेन गोंयचें नातें आसा काय कितें सचिन बाब? शिवाजी महाराज आणि गोवा एक शिवाजी महाराजांचे आणि गोव्याचे जर मातशे चार वाक्यान किंवा चार उतरान उलोवपाचें जाल्यार शिवाजी महाराजांच्या जन्माच्या 100 वर्सां पयलीं पोर्तुगीजांनी बार्देस, साश्ट आनी तिसवाडी जिखून घेतले आनी त्या साश्टाचो एक भाग मुरगांव, हे 4 तालुके पोर्तुगीजांनी. ह्या 4 तालुक्यान पोर्तुगीजांनी त्यांचो जो धर्माचो जो अत्याचार आसा ह्या 4 तालुक्याचेर केलो. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यू उपरांत 100 वर्सान शिवाजी महाराजांच्या मृत्यू उपरांत 100 वर्सान पोर्तुगीजांनी हे नवे काबिजादीचो एरिया म्हणजे पेडणे, डिचोली, सत्तरी हो भाग पोर्तुगीजांनी जिखून घेतलो. परंतु ह्या 8ही तालुक्यान पोर्तुगीजांनी एकही धर्मांतर करून ना आणि एकही देऊळ मोडून ना. शिवाजी महाराजांच्या कार्याचो हो व्हडलो इफेक्ट हो गोंयचेर जालेलो आसा. आणि हे 8ही तालुके म्हणजे आयज गोंयान 12 तालुके आसात. ह्या 8ही तालुके हे शिवाजी महाराजाच्या राज्याचे भाग आशिल्ले, पार्ट ऑफ हिंदवी स्वराज्य. सन 1663-64 पेडणे, डिचोली, सत्तरी आणि 1674 1674 पेडणे फोंडा टू म्हणजे केपे, काणकोण टू अंकोला, कारवार हो सगळो भाग शिवाजी महाराजांच्या राज्याचो भाग बनला. आणि हांगाच्या म्हणजे ह्याची रयत, ही जनता ही शिवाजी महाराजांची जनता. हांगाचो राजा शिवाजी राजा आशिल्लो काय. आणि पुढे जो सगळो इतिहास आसा तो आम्ही पुढे आता मांडटलेच. पण ह्या सगळ्या हाजो परिणाम हो जो आहा की ह्या 8ही तालुक्यान भारतीय संस्कृती तिगून उरल्या त्याका कारण एकच फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराज. ओके, नायस. सर्वेश बाब, हें तुका मान्य आसा? हय, हें खरें. हातून कांयच संदेह ना. पूण पयली गोश्ट म्हाका हें करची दिसता की आमी नॉर्मली शिवाजी महाराज जस्ट शिवाजी महाराज म्हणचे परस छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणप खूब हें जातलें. कित्याक ही वॉज द किंग ऑफ द किंग आनी ताचें कॉरोनेशन जावन ताका छत्रपती ही पदवी ताणें धारण केल्ली आनी सगळ्यांच्या समक्ष म्हणजे इतले ब्राह्मण हांगच्यान हाडून ताचें विधिवत हें करून तो हें केलें. सो छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमकां तसो पळयत जाल्यार अख्ख्या गोंयाकूच न्ही अख्ख्या इंडियेक ताका ताचें इम्पॉर्टन्स आसा. ताचें फाटलें कारण हेंच आसा की ताणें गोंयाच्या आमच्या हे पोर्चुगीजा पासून हें करपाचो प्रयत्न केलाच. ताजे बरोबर ताजी जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली ताणें इन केस ऑफ कसले औरंगजेबाचो एटॅक जालो की जालो तर जिंजी पर्यंत म्हणल्यार तमिळनाडू पर्यंत ताणें आपलें राज्य पसरिल्लें स्वता एकट्यान त्या वेळार. सो म्हाका प्रामुख्यान सर्वेश बाब गोंयचो आनीक शिवाजीचो
शिवाजी महाराजांचो नाते संबंध हाजेर म्हाका प्रामुख्यान ही चर्चा करपाची आसा. म्हाका एक सांगात, गोंयांतल्या हिंदूंचेर जावपी अत्याचार आडावपाच्या नजरेन शिवाजी गोंयान आयले काय आपलें राज्य वाडोवप हो एकमेव ताचो हेतू आशिल्लो? पयलो जो संबंद शिवाजी महाराजाचो म्हणचे परस छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या बापायचो, म्हणजे शहाजी राजे भोसले जे आशिल्ले हय. ते आदिलशा कडेन मोठे हे आशिल्ले, सरदार आशिल्ले. सो तांणी जेन्ना पयले खेप हाचे वेळार अब्दुल हकीम म्हणटा जे कमांडाचे सकल सालसेत आनी बार्देजाचेर अटॅक केल्लो. दॅट वॉज इन 1654. शहाजी राजान शहाजी राजानूय ओ. गोंया येवन ताणें हें केल्लें आसा. जस्ट आमी शिवाजीचेच हे विचार करतात, सो पूण हें बरें मरे. शहाजी, शिवाजी महाराज आनी संभाजी हे तिगूय जाणांचो संबंध गोंया कडेन आयला. राजारामाचो आनी पेशव्यांचोय आसा मागीर. हो मागीर पेशवांचो हा, बरोबर अप टू दीस. बरोबर. सो तोय संबंद आमच्या. आनी आमी जर म्हणत की शिवाजी महाराज डायरेक्ट गोंयान हिंदू धर्मा खातीर आयिल्लो हें आमी डायरेक्टली म्हणपाक शकना. ओ तशें- महत्वाचो मुद्दो. तो हांगा आयिल्लो कारण 21 सप्टेंबर 1667 पोर्चुगीजान एक कायदो केल्लो की बार्देसांतल्यान सगळ्यांक हिंदूंक थंयच्यान सोडून वचचें म्हणून. हय. आनी त्याच वेळार म्हणजे तो कायदो असो आशिल्लो, हुकूम असो आशिल्लो की थंयच्या हिंदूंनी क्रिस्तांव धर्म आपणावचो ना जाल्यार सोडून वचचें. हो न्ही? नाजाल्यार सोडून वचचें. Yes, बरोबर. yes. सो त्याच वेळाचेर कांय देसाय जे कुडाळचे आनी हे आशिल्ले ते थंयच्यान वेंगुर्ला अटॅक करून ह्या सायडीन धांवून आयले. तांणी वेंगुर्लाच्या डचांची जी पळय वखार आशिल्ली ताजेर हल्लो केलो हय. आनी ते हल्लो करून थंय लुटालूट करून ते गोंयान येवन पोर्तुगीजांचो आश्रय आश्रय घेताले. घेतले. हो इतिहास. शापोरा किल्ल्याचेर तांणी आश्रय घेताले. थोडं वाचता करेक्ट. हय प्लीज प्लीज प्लीज. हय तारीखही करेक्ट करता. हय. शिवाजी महाराजांनी बार्देशावर जी स्वारी केली हय. ती 19 नोव्हेंबर 1667 रोजी. हय. त्याच्या पयलीं सप्टेंबरान हांगाचो जो गव्हर्नर आशिल्लो पोर्तुगीज गव्हर्नर कोंदिस साविन्सेंती हाणें एक हुकूम काडलेलो की 2 म्हयन्या भितर हय. गोंया बार्देशांत फक्त बार्देशच्याच हे लोकांच्या खातीर हिंदू हुकूम काडलेलो. बार्देशांत जे हिंदू शिल्लक उरलेले आसात, ओ. उरल्यात, ओ. त्यांनी 2 म्हयन्या भितर एक तर धर्मांतर करपाचे, कन्वर्ट जवळ जावपाचे. जवळ 60,000 लोकांनी खंय धर्मांतर त्या वेळ केल्लो अशें तरेचो इतिहास खंय तरी वाचला. पिसुर्लेकारान बरयला. करेक्ट बरोबर. सांगता की फुडेंय सांगता. हय. आतां तुका जर हो सारको जर इतिहास जर वाचपाचो आसा न्ही हय. तर पिसुर्लेकारांचोच त्यांचो वा. पोर्तुगीजांच्या टायमाक म्हणजे वा. पिसुर्लेकारांनी PhD केलेली आहा. ओ. ओरिजिनल नाव आसा पोर्तुगीज हय. अँड आतां मराठा हय. द मराठा. बरोबर. पोर्तुगीज इन मराठा म्हणून ओरिजिनल पोर्तुगीजीन त्यांचो डॉक्टरेट आसा ही. ओ. डॉक्टरेटचो थिसीस आसा तो. तो आतां आणि हो PR पोर्तुगीज टायमार पब्लिश जालो. हय आणि तो इम्पॉर्टंट महत्वाचो दस्तावेज म्हणून आणि येता. तो PR काकोडकरांनी इंग्लिशीन ट्रान्सलेट केलेलो आसा. ओके. तो व्हेरी इम्पॉर्टंट Document. डॉक्युमेंट्स बुक तो. बरोबर. आणि सगळे हे बरयलेले आसा ते ओरिजिनली पोर्तुगीज डॉक्युमेंटाच्या हेच्यावर बरयलेले आधारित आसा. आसा. आणि पोर्तुगीज वेर कन्सिडर्ड द बेस्ट रेकॉर्ड किपर्स इन द वर्ल्ड. हा तर हांव परत आता विशयाकडे येता. हय. बार्देश स्वारीक 2 कारणां खातीर जाली. एक पोर्तुगीजांच्या त्या हुकुमा खातीर हय. आणि हे जे सभोवतालचे देसाय असले म्हणजे पेडण्याचो देसाय, डिचोलीचो देसाय, कुडाळचो तेही देसाय, मराठाय म्हणटात. तांकां हय. ते मराठाच मुख्यान आशिल्ले. हय हे जे देसाय याक ते पयलीं आदिलशाच्या टायमाक देसाय आशिल्ले. ते कंटिन्यू परत शिवाजी महाराजांचे जे कायदे कानून आशिल्ले ते तांकां मान्य नाशिल्ले. हो. त्या त्या खातीर- आजवर असो आमी म्हणटात पळय शिवाजी महाराज ताजे फाटल्यान सगळे मराठा आशिल्ले अशें ना. हय. वेगवेगळे मराठ्यांनी इन्क्लुडींग शिवाजीच्या सोयरे आशिल्ल्या मराठ्यांनी सुद्दां शिवाजीच्या मराठेशाहीक विरोध हा. केला. ते कितें करताले की शिवाजी महाराजांनी कितें केला त्या खातीर आपणाक जे आपल्या कायदे कानूनाक जे बरे आसात देसाय तांकां त्यांनी अपॉइंट केला. एक्झॅक्टली. म्हणजे लखम सावंताक काडलं, कृष्ण सावंताक थंय देसकत दिली. स्वाभाविक आसा. खंयचोय जो राजा आसा, खंयचोय राजा आसा आपल्याक अनुकूल आशिल्ल्या राजवटीक तो तांकां वेगवेगळे सरदार किंवा तांकां आपल्या डिचोलच्या रवल शेणवी तो सरदेसाय असो सूर्यराव ताका काडलो, दुसऱ्याक अपॉइंट केलेले. ओके. आणि पेडण्याचे देसाय हे सगळ्यांक मग कितें केलें जे आतां काडलेले आहात देसाय ते कितें केल्ली गेला त्यांनी ओ. पोर्तुगीजांचो आश्रय
घेऊन त्या- हांगा ओके. बार्देशान रावतात. म्हाका एक सांगात, ताणी सर्वेशान जो कितें मुद्दो मांडला तो मुद्दो असो आसा की शिवाजी हो तेन्ना डचांक लागीं आशिल्लो, आनीक डच आनी पुर्तुगीज हाजे भितर ही डच आणि यांची ही खूप पहिली झालेली 1664. ओके. हे त्याच्या उपरांत हय. ते त्याच्या पहिली हे केलेले आणि डचाचे हे केलेले. सो म्हजो क्लियर तुमकां प्रश्न आसा, डच आनी पुर्तुगीज संबंध कशे आशिल्ले? भयंकर त्यांचे शत्रुत्व आशिल्लें. शत्रुत. आनी डच आनी शिवाजी संबंध कशे आशिल्ले? हा, शिवाजींनी डचांचो उपयोग पोर्तुगीजांक आपोजीट केलो. व्हेरी नायस. सो पुर्तुगीजांच्या पोर्तुगीजांक भय घालपाक डचांचो शिवाजींनी डचांचो उपयोग एनी करून सांगपाचें घेतलो. सांगपाचो मुद्दो उदा- असो, तुमकां डच आनी पुर्तुगीज हे विरोधी आशिल्ले एकामेकाच्या, होय. आनी डच आनी शिवाजी हांचे भितर कांय प्रमाणार सौहार्द, कांय प्रमाणार लागसाण आशिल्ली. लागसाण नशिल्ली. ओके. डचा शिवाजीन कितें केला, डचाची पहिली ती वखारच उकडून काडली, तांकां बरो हे केला, ओ. तांकां बरें हे केला. मागीर डच ताका सारके सरेंडर जाले. ओ. सरेंडर So तांचे भितर तह जालो म्हणपा आतां. हा, सरेंडर जाले. आणि डचांक कितें केला, ते उदाहरणय सांगता की त्यांनी शिवाजी महाराजांनी पहिली आपली नेवीची मोहीम, आर्मार मोहीम हय. जी बसरूर केली न्हय, हय. त्या खातीर आनी वाटेक आतां गोवा लागता पोर्तुगीज नेवी, बरोबर. तर त्या पोर्तुगीजांक हे केला की पहिली हे केला की डच आणि शिवाजी हांगा बार्देशावर स्वारी करतलो म्हणून. आणि पोर्तुगीजांनी कितें केलें, सगळो बार्देशचो बंदोबस्त केलो आणि दर्यावर कांयच बंदोबस्त दवरूंक ना. शिवाजी डायरेक्ट गेलो बसरूर स्वारी करून कितलो येयलो. मुत्सद्दी आनी कितलो डावपेच न्ही. शिवाजी महाराजांचो गनिमी कावा आणि शिवाजी महाराजांचे हेर खाते हे जबरदस्त. आता हांव परत हेच्यावर येता, बार्देश स्वारीच्या हेच्यावर, हय. की शिवाजी महाराजांनी ही स्वारी हिंदू धर्मा खातीर केली काय ना, करेक्ट. ही हेच्या खातीर त्या काळी कारण कोण कितें म्हणटा? आता सर्वेशन जें म्हणलां तें अशें म्हणलां की हे जे पळय कांय देसाय आशिल्ले होय. किंवा सावंत आशिल्ले जे पोर्तुगीजांच्या ह्या डिचोली आनी बाकी तालुक्यान रावताले, त्यांनी डचांची वखार लुटली तेन्ना डचांची वखार लुटली म्हणून ते येऊन वेंगुर्ला वेंगुर्ला. ना, attack झालो 67 15 सप्टेंबर. हा, वेंगुर्ला ताजो उल्लेख ना, ना. कुसरकराच्या पुस्तकान आसा. ना, डचांवर ह्या देसाईंनी अटॅक केल्याचो उल्लेख ना. हे शिवाजीच्याच हेच्यात ते अटॅक हे करून हांगा येऊन रावतले. एक्झॅक्टली. हा, पूण त्या असो खातीर- उल्लेख आसा न्ही. पिसुल्लेकराच्या पुस्तकान हांवें वाचलां आज. बरें, हांव ते मागीर कारण हांवें वाचलां आज की पिसुल्लेकरान बरयलां की ही जी पळय वखार आशिल्ली वेंगुर्ला, ती शिवाजी महाराजांनी हे केली. ना, ती डचांची वखार आशिल्ली. थंय लुटालूट करताले देसाय आनी सावंत. नारबा सावंत म्हणून जो आशिल्लो, खेम सावंताचोच भाचो, तो करतालो. आणि ते धरपाक फाटल्यान आनी ते तातूंत भितर उल्लेख आसा. हांवें तो म्हज्या एका लेखान तो उल्लेख केला. इतलेंच न्हय, ते मागीर तांकां कळ्ळें की चांद्र वचून लिपल्यात म्हणून. शिवाजी महाराजान चांद्राचेर हल्लो केलो आनी ते मागीरचे ते मागीरचे मागीरचे. एक 2 वर्सां नंतर. कोयसू म्हणजे कायसुवा जो शापोरा केल्लो जो आमी एक्झॅक्टली तो. सो थंय एक 2-3 वर्सांनी तोय हल्लो केलो. ताजो कारण सावंत थंय वचून लिपिल्ले अशें तरेन. सो ताणें जें पळय म्हणलां की हे सावंत किंवा देसाय हांची जो पळय उपद्रव जातालो तो मोडून काडपा खातीर शिवाजी गोंयांत पयले खेपे आयलो. मागीर हें खरें काय फट? होय. ताच्याच बरोबर हे कन्वर्शनूय मोठ्या प्रमाणात जातालें, ही सत्य आसा. हे हा, ही ताका ते आमी दोन नाकारपाक गजाली, शकना. ही जी स्वारी असली ही 2 गजाली खातीर जाली. बरोबर. एक तर म्हणजे राजकीय आणि धार्मिक. बरोबर. कित्याक कोण कितें म्हणटा हे उपयोग ना. आमी इंग्रज त्यावेळी ब्रिटिशांचो एक प्रतिनिधी ओल्ड गोंयान आशिल्लो. त्यांनी कारवारच्या हाका जे पत्र बरयलेलें आसा न्ही, हय. ते फार इम्पॉर्टंट आसा. त्या हेच्यान एक बरयलां त्याने. म्हणजे ब्रिटीश आर्कायव्जान ते आसा, म्हणजे ब्रिटीश रेकॉर्डानच आसा ते ओरिजिनली, की शिवाजीन ही जी स्वारी केली ते पोर्तुगीज गव्हर्नरनी बार्देशच्या हिंदूं विरुद्ध जो हुकूम काडलेलो आशिल्लो ओके. त्या खातीर केली. आणि हे शिवाजीनी जे काही कार्य केला बार्देश स्वारी आणि थंय 4 पाद्री मारले, त्या खातीर पोर्तुगीज गव्हर्नरनी हो हुकूम फाटी घेतलो. म्हाका एक सांगात, हांव आनी सर्वेश बाब ह्याच विशयाचेर उलयतात आनी ताजे खातीर तो पळय इतिहास तपासपा खातीर हांवें स्वता पांडुरंग पिसुल्लेकर हांचें हें जें पळय पुस्तक आसा पोर्तुगीज मराठा संबंध, तें वाचलें, आज परत वाचलें. सो म्हाका तातूंत भितर एक उल्लेख आयलो तो असो की हे जे पळय 4 पाद्री कोलवाळ किल्ल्यान मारल्यात, हे 2 ताजे वर्जन आसात. एक वर्जन आसा की शिवाजीन तांकां म्हणलें, अरे तुमी हिंदूचेर सक्ती करतात आनी तांकां सांगतात तुमी तुमचे बळजबरी करून तुमी क्रिस्तांव जावपाकूच जाय, नाल्यार प्रांत सोडून वचत. तसो आपण तुमचेर बळजबरी करतलो, तुमी हिंदू धर्म स्विकारात, नाल्यार तुमकां आपूण मारतलो. ताणें मागीर म्हणलें खंय ना,
आमी हिंदू धर्म स्विकारपाना तांकां तांणी मारून उडयलें हय. हें खरें काय थंय जें पळय कितें हल्लो जालो कोलवाळ तुरुंगाचेर त्या हल्ल्यान भितर मेले. हां हांव एक कितें सांगता की डॉक्युमेंट्स कितें म्हणटात करेक्ट. हे हांव उलयतां. येस. कोण कितें म्हणटा न्ही हे इतिहासान कांय नाही, महत्वाचें document ना. शेवटी खंय- document आमी खंयच्यान- पिसुर्लेकाराचोच हां, घेवप न्ही. हां पिसुर्लेकर आसात, डच आसात, इंग्रज आसात, हय. काय ह्या सगळ्यांचो रेकॉर्ड आमी सगळे क्रॉस चेक करून ताच्यातलं एक इतिहासाचो एक स्केलेटन किंवा एक ताचो एक करूंक जाय. तशेंच जाय, हे. बरोबर. हां ही जी गजाल येता की शिवाजी महाराजांनी अशें म्हटलां की त्या पाद्र्यांक फुडें हाडले आनी पाद्र्यांक सांगलें की तुमी हिंदू धर्म स्विकारा. बरोबर. आनी हे अशें हे डच रेकॉर्डांतल्यान येता. ओ इंग्रजांचे जो डच रेकॉर्ड पिसुर्लेकारान तपासूंक ना. ना एक पिसुर्लेकरांचे जे हे आसात पुर्तुगेजारान पुर्तुगेज टोटली दस्तावेजाचेर पळय आसात. पुर्तुगेज आणि खरें. पोर्तुगीजांचे एक सगळे जर पळयत जाल्यार न्ही ते आपल्या धर्माक कमीपणा येतले न्ही असे उल्लेख ते टाळटले. ओके. आपल्या धर्माक कारण हांवें स्वता जो पळय कितें वाचलां त्या प्रमाण ते अशें म्हणटात की तांचो दस्तावेज हो 100% खरो, कारण जगांतले बेस्ट रेकॉर्ड किपर्स अशे तरेचो मान पुर्तुगेजाक आशिल्लो. हे सारकें सत्य आसा, हय. खरें आसा हे खरें आसा हे. हय. पूण कितें आसा की खंयचे रेकॉर्ड तपासतना न्ही 2-3 दस्तावेज दोतून तेजो घेवचेच पडटा. क्रॉस कित्याक Good. जो कोणी कितें आसलो तो आपल्याक बरें आसा तेच बरयता. Good. आपल्या एका Good. हे जे कितें जाता म्हणजे पोर्तुगीजांचे सगळे म्हणजे तुम्ही बरोबर. वसई मोहिमेचे जर डॉक्युमेंट्स पळयतले न्ही बरोबर. मराठ्यांच्या कागदपत्रांत सगळे धर्माविशयी येता की ही बरोबर. मोहीम धर्माविशयी कित्याक महत्वाची. बरोबर. पण पोर्तुगीज डॉक्युमेंटान ते केन्नाच येयना. सारकें खरें. गुड पॉयंट. सो हो तुमी म्हणटात ते अशें की ताका जो पळय कळ्ळें हय. की गोंयान बार्देसान भितर हिंदूचेर जे थोडेच उरल्यात तांचेर जोर जबरदस्ती जाता हय. धर्म बदलपा खातीर. ताजो ताका राग आयलो आनी तांणी जे पळय गोंयान येवपाचें जे पळय कारण जालें तेंय एक कारण आशिल्लें. हे सारकें. आणि ह्या बार्देस स्वारीचो हय. अजून एक व्हडलो तेजो महत्व कितें सांगता हय की पोर्तुगीजांच्या ह्या 450 वर्साच्या इतिहासान हय खंयच्याच भारतीय राजान हय. अशे तरेन पोर्तुगीजांक म्हणजे राजकीय आणि धार्मीक कारणां खातीर बुद्ध शिकोवण ना. ही पहिली फर्स्ट टायम Exactly. शिवाजी महाराजांनी Oh. ही बुद्ध पोर्तुगीजांक फर्स्ट टायम शिकयली. Oh. हो पहिलो भारतीय राजा ओ ओ ओ की पोर्तुगीजांक राजकारण आणि धर्म ह्या खातीर त्यांच्यावर जाब विचारपी त्यांच्यावर स्वारी करपी हो पहिलो राजा. पण एक सांग म्हाका हाजी चर्चा आमकां करपाक जाय. पोर्तुगीज हो आमचो शिवाजी महाराज हे हिंदू धर्माचे पुरस्कर्ते आशिल्ले. हय शिवाजी महाराज हिंदू धर्माचे अभिमानी सारखे आशिल्ले. हय. परंतु शिवाजी महाराजांचा असो तो पराकोटीचो दुसऱ्या धर्माविषयीचो द्वेष नाशिल्लो. नाशिल्लो. करेक्ट. शिवाजी महाराज आपल्या धर्मा परत कोण आमच्या धर्मावर अत्याचार करता, आमची संस्कृती मोडटा, त्यांच्या प्रत्येक कृतीवर दिसता की शिवाजी महाराजांचे म्हणजे राज्याभिषेकाचा आता हे 350 वर्ष असा. बरोबर. शिवाजी महाराजांनी राजव्यवहार कोश करून घेतलो की बरोबर. फारसी आणि अरबी शब्द हय जे परकीय शब्द असतात. बरोबर. जसे आयज आम्ही आमच्या उलोवपाक आणि सगळ्या हातूंत इंग्रजीचे आक्रमण झालेले असतात. बरोबर. ते सगळे काडपा खातीर त्यांनी कितें केला राजव्यवहार कोश करून घेतला बरोबर. की जो मराठी आणि संस्कृत मागीर हे नरेटिव्ह कित्याक तयार जालें? सर्वेश बाब तूं सांगूं शकता गोंयान नरेटिव्ह तयार जालें अशें की तो गोंयचे विरोधक शिवाजी महाराज गोंयचे कॅथलिकांचो विरोधक हे अशे तरेचे नरेटिव्ह कित्याक जालें? खरो म्हळ्यार तो ह्या जुलूम जबरदस्ती विरुद्ध आशिल्लो. कॅथलिकांच्या विरोधाक कसं आमी म्हणपाक शकत ना, कित्याक गोंयान तसो एकूय चर्च नाल्यार मस्जिद शिवाजी महाराजान मोडिल्लेचो नाल्यार हाजो उल्लेख ना. गुड पॉयंट. आज पर्यंत खंयच हे तशें ना. सो डायरेक्ट कोणाचो विरोधक हे नाशिल्ले. पूण मोस्टली शिवाजी महाराज ज्या वेळार हांगा आयल्या 67-68 19 नोव्हेंबराक पावल्या तेन्ना तशें पळयत जाल्यार डायरेक्ट तांचो कॉन्फ्रंट्रेशन म्हळ्यार जें युद्ध जालां तें पोर्चुगीजांचें. पण पोर्चुगीजां बरोबर लोकल पब्लिकूय आशिल्लो पोर्चुगीजाक सपोर्ट करपी जो मोठ्या प्रमाणांत बार्देसचो कॅथलीक आशिल्लो. बरोबर. आनी अशें म्हणटात की म्हाका आजच इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तें अशें की जेन्ना मराठे आनी पोर्तुगीज हांचे भितर युद्ध जातालीं तेन्ना पोर्तुगीजांक कंपेल जाताले चड कर लावपाक गोंयच्या ग्रामसंस्थाचेर कोमुनिटीचेर. खूब फावट जाल्लें आसा. कारण खुबदां पोर्तुगीज राजवटीक कर लावचो पडलो, कारण युद्ध करपा खातीर तांकां चड फंड फंडिंग जाय. लागतालो. बरोबर. युद्ध करपाक चड कर कोणाचेर लायताले? ग्रामसंस्थाचेर लायताले. आनी ग्रामसंस्था कोणा कडेन आशिल्ल्यो? कॅथलीक अपर कास्ट लोक.
स्वाभाविकच अशें म्हणटात की त्यावेळी ताणें एक नरेटीव तयार केलें की शिवाजी येता म्हळ्यार आमचे कर लागता. तो शिवाजी हो गोंय विरोधक अशे तरेचो एक नरेटीव त्या वेळी तयार जालो म्हणटात. पूण म्हजे कडेन जे पळय पुस्तक आसा विशेषतः पानसरेन बरयलां तातूंत भितर ताणें खंयच अशें म्हणना. गोविंद पानसरे परत म्हणटा शिवाजी हो सर्वसामान्य लोकां खातीर आशिल्लो. शिवाजीन दुसऱ्या धर्माचो केन्ना द्वेश केलो ना. शिवाजीन बायलांचो खूब सन्मान केलो. शिवाजीन मुस्लीम बायलांचोय सन्मान केलो. इतलो की संभाजीच्या वेळार सुद्दां हीच परंपरा चल्ली. आनी इतलेंच न्हय तर संभाजीच्या कांय सैन्यांनी जेव्हा संभाजी नासतना जेन्ना गोंयान भितर कांय कडेन लुटालूट केली अशें म्हणटात तेन्ना खंय पोर्तुगेजांनी संभाजी कडेन तक्रार केल्ली आहा की तुज्या सैनिकान अशेंच केलां. हाजो अर्थ शिवाजी भशेनूच संभाजी उदार आशिल्लो. होय म्हणजे सगळेच मराठा राज्यकर्ते लास्ट हो, हो. तुम्ही एक सांगता की पुढे ह्या सगळ्या संबंधाचो एक पुढे कितें जाला ते एक लास्ट सांगता हय, हय. की ह्या पुढे हेजे साम्राज्य जालें. बरोबर पुण्या हे त्यांचे कॅपिटल जालें. बरोबर पुण्यान फर्स्ट चर्च हय जे पॅरिश आसात न्ही हय. ते कोण आसात ओरिजिनल गोंयकार आसात. पूण एक सांगात पूण हें जालें पेशव्यांच्या काळान न्ही. होय पेशव्यांच्या काळात. नाही 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 पण पेशवांचे मागीर हे पळय, म्हजो ताका आक्षेप आहा तो असो. हे पळय हिस्ट्री हॅज टू बी रेड इन ए प्रॉपर पर्स्पेक्टीव. शिवाजी महाराज आनी संभाजी मेरेन तांणी पोर्तुगीजा कडेन खंयचोच तह केलो ना. होय करूंकच ना. पूण पूण जेन्ना पेशवे आयले तांणी तह केलो हें खरें काय न्ही. पेशवांनी तह केलो आनी पेशवांनी तांचे कडेन गन्स बदल्यान गन्स घेतली आनी त्या बदल्यान ताचे नंतर पेशव्यांचें पळय जें सैन्य आशिल्लें तातूंत भितर पोर्तुगीज सैन्य आशिल्लें आनी ह्या सैन्या खातीर पुण्यान भितर तांकां पयलीं जी पळय लाकडाची पळय जी चर्च आशिल्ली तांकां पूर्ण फूल फ्लॅज चर्च बांदपाक तुम्ही मान्यता दिली. खंय वाचले म्हाका हो इतिहास रेफरन्स सांगतले हांव एक सांगता कोण कितें बरं म्हणटा हे ना पूण शिवाजी आनी संभाजीच्या वेळार तह जाला. 1880 पर्यंत पोर्तुगीज मराठा संबंधाचो स्टडी केलेलो आसा. ओके असो तह पोर्तुगीज आणि पेशव्यांचोय जालेलो ना. तो पिसुर्लेकारच म्हणटा. खंयचो म्हज्या मतान पिस्तुर्लेकारच म्हणटा. हांव दाखयता हेज्या म्हजे कडेन पुस्तक आसा. माझ्या कडेन हेज्यानय अशें खंयच हे ना ओके. की हे जालेलो आसा म्हणून काय एक बार्देजाचो जो तह जाल्लो आसा 670 हय तो फायनल जावूं नाशिल्लो. ताची एक सायन जाल्ली शिवाजी महाराजाची सायन ताचेर नाशिल्ली. ओके पोर्चुगीज सायडीन जाल्ले पूण तातूंत असलें कांय नाशिल्लें. तातूंत फक्त ज्यो बोटी आशिल्ल्यो त्यो एलाव करपाक धान्य आशिल्लें आदान प्रदान करपाक आनी सो तूं मान्य करता की पुण्यान भितर जी चर्च जाली उबी ती पेशव्यांच्या काळान जाली. होय पेशव्यांच्या काळात झाली Exactly. की पुढे हांव ते कितें सांगता बरोबर. की गोंयचे खुबशे कॅथलीक लोक पोर्तुगीज न्ही येस कॅथलीक लोक मराठा सैन्यान आशिल्ले. एक्झॅक्टली हा की एक्झॅक्टली हे पुढे रिलेशन की बरोबर. की ते कॅथलीक आसा म्हणून थंय मराठा राज्यकर्त्यांनी तांकां त्यांचो द्वेष करून करू ना सारकें उलट खरें. तांकां आयजय ते लक्ष्मी रोड पुण्यात लक्ष्मी बरोबर. रोड ते चर्च आसा हय आणि त्या चर्चच्या सिम्बॉलान जरी पटका भगवा ध्वज आसा. सारकें 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 न्ही त्या वेळार जे पळय आतां गोविंद पानसरे म्हणटात तांचोच उल्लेख आसा. त्या वेळार तो म्हणटा की शिवाजीच्या सैन्यान कितलेशेच मुस्लीम सरदार आशिल्ले. हेका म्हाका ऑब्जेक्शन आसा. ओके होय ओके कित्याक गोविंद पानसरे इज नॉट हिस्टोरियन. ओके तो विचारवंत हय म्हाका एक त्यांनी जे काही मुस्लीम ते दिल्यात न्ही हय. ते म्हाका ह्या डॉक्युमेंट्सात खंयच दिसत ना. शिवाजी महाराजांचो तोपखाना प्रमुख इब्राहिम खान शिवाजी महाराजांचो तोपखाना आणि इब्राहिम खान केन्नाच खंय दिसना. ओके सो तूं कितलेशे- तूं मानता की शिवाजीच्या हातूंत भितर मुस्लीम सैनीक नाशिल्ले. आशिल्ले थोडे लिमिटेड आशिल्ले. ओके हे जे लिस्ट दितात न्ही हय त्यातले अर्धे खंय दिसत ना डॉक्युमेंटान दिसना. ओके ओके म्हाका ते कितें म्हणतात ते कळना. कितें शिवाजी महाराजाचो जो फर्स्ट आर्मार जे आसा नेवी हय. ती फर्स्ट जी बांदल्या इनिशियल जी बासीन म्हणटा त्या चावल वयर नॉर्थ ठाण्याचे मुंबय आतांचे मुंबय म्हणपाक हय, हय. सो त्या जाग्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे फर्स्ट इनिशियल हें केल्या ती पोर्चुगीज मनशांक घेवनूच सुरवात केल्या. लेत्या फेरांव लुई लेत्या लेताव फेर्राव आणि लेता ताचो फेरांव चेडो आनी मिंगल फेर्राव विएगस. दोग जाण हे आशिल्ले. तांणी त्यो बोटी बांदून दिल्या तांकां 20-25 बोटी शिवाजी महाराजांक. त्याची पुढे खरी गजाल कितें खबर आसा पोर्तुगीज गव्हर्नराक ही बाब कळली हय. की आमचे 2 मेस्त हय थंय कल्याण भिवंडी हांगा शिवाजी खातीर
नेव्ही आर्मार बांदतात हय हांगा त्यांनी एक मिटींग घेतली गोंयांत हय. आणि ती बाबा शिवाजीन कितें डिक्लेअर केला पयलीं की हांव हे जे नेव्ही यूज करतलो ते सिद्धी खातीर. ओ ओ पोर्तुगीज खूप पुढे त्यांचे हे आसतले विचार हय. त्यांनी हे केला की हो फाल्यां आमच्या विरुद्ध विरुद्ध यूज use करतलो करतलो. बरोबर. वापरतलो. बरोबर. त्या खातीर लय तो फेर्रावाक त्यांनी लेटर धाडला बरोबर. की तूं फाल्यां हे काम बंद करपाचें आनी भायर सरपाचें आणि लय तो फेर्राव आणि 300 बरं आसा ही त्यांची भायर ही धाडले पोर्तुगीजांची गेले. स्ट्रॅटेजी नाही, बघायता आणि हातूंतले म्हाका मुद्दाम सांगचे दिसता हय. हे जे 300 लोक आसा हे शिवोलेचे लोक आशिल्ले ओ जे शापोरा किल्ल्याच्या आजूबाजूक रावपी आतांचो किल्लो जो आसा बरोबर. कायसुवा किल्लो म्हणटाले पयलीं आमी त्या बरोबर. किल्ल्याच्या आजूबाजू रावपी शिवोलेचे बरं चडशे गोविंद लोक आशिल्ले. पानसरेच्या कांय डॉक्युमेंटाचेर तुमी तो विश्वास दाखयलो पूण म्हाका एक सांग गोविंद पानसरेन अशेंय बरयलां की शिवाजी महाराज हे निश्चित हिंदू आशिल्ले धर्माचेर तांची श्रद्धा आशिल्ली आनीक धर्मा खातीर देवळा खातीर ते दानी दिताले तरी तांणी मुस्लीम धर्माचो केन्ना द्वेश केलो ना मुसलमानाचें हिंदूकरण किंवा महाराष्ट्रीकरण तांणी करूं ना वेल्यान ताणें आपल्या सैन्या कडेन नेकीचो वेव्हार केलो मुस्लिमाचेर अन्याय जावचो न्ही मुस्लीम बायलांचेर अन्याय जावचो न्ही तांचो अत्याचार जावचो न्ही हाजे खातीर प्रयत्न केले. गोविंद पानसरे कितें म्हणतात त्यापेक्षा न्ही तुमी हय. शिवभारत वाचा की शिवाजी महाराजाचं समकालीन परमानंदानच बरयलेलें आसा. ओके शिवाजी महाराजाच्या समकालीन हय इंग्रजांचे फॅक्टरी रेकॉर्ड वाचा कल्याण भिवंडीत शिवाजी महाराजांनी कितें केलां तें ओके कितें केलें थंयच्या मशिदीचे गोडाऊन्स केले. ओके हे समकालीन ब्रिटिशांनी बरयलेलें आसा. ओके शिवाजी महाराजांनी दक्षिणेत हय. सोनापती चल हय. ते चल थंय त्या देवस्थानाची जी मस्जिद झालेली हय ती मस्जिद काढून परत मंदिर बांधले. मग तुम्ही अशें म्हणू शकतात शिवाजी की महाराज हो ज्या हिंदू धर्मरक्षक आशिल्लो हिंदू धर्मरक्षक हा मुस्लिमांचो द्वेष करिनाशिल्लो परंतु ज्या तरेन मुस्लिमांचो इस्लामचो जो हिंदूंवर आक्रमण झालेले आशिल्ले बरोबर त्याच्या म्हाका एक विरोधात सांगात तो आशिल्लो. म्हाका एक सांगात खुबशे अशे इतिहासकार असो दाखलो मानतात की त्या वेळा हिंदू शब्द नाशिल्लो. एक सांगता आमच्या गोंयानच तेजो प्रूफ आसा. ओके आमच्या गोवा राज्याचे वस्तू संग्रहालय म्युझियम आसा. हय त्या म्युझियमान छत्रपती संभाजी महाराजांचो शिलालेख स्टोन इन्स्क्रिप्शन आसा. हय हो स्टोन इन्स्क्रिप्शन खंय आशिल्लो बानस्तरी हय हे फोंडा Yes. त्याच्यान कितें बरयलां हय. की तीम नायक हय आणि तेजो चेडो हय सोम नायक यांनी एक संभाजी महाराजांकडे तक्रार केलेली हय की पयलीं मुसलमानांच्या राज्यान तो एक असो कर आशिल्लो तो नाशिल्लो हय आणि हे राज्य हिंदू झाले पासून ओ अंगवाडे लागले आणि ते आमकां सो तू म्हणटा हे हिंदू शब्द आशिल्लो. सर ऐका हे गोयच्या एका नागरिकान हय संभाजी महाराजांचे राज्य कितें म्हणला की हे राज्य हिंदू झाले म्हणून. हय बरें गोंयचो ते मनीस मान्य केलें हांवें. म्हाका एक सांग सर्वेश बाब तुजो दृश्टिकोन कितें हिंदू आशिल्लो आनी शिवाजीक तूं हिंदू धर्मरक्षक म्हणू शकता. एक हिंदू म्हणून जर आमी पळयत जाल्यार तो हिंदू धर्मरक्षक म्हणपाक शकता आमी. ओके पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या हातूंतल्यान पळयता जशे क्रिश्चन आसात मुस्लीम आसात तर तो तांचो द्वेश केल्ल्याचो तांकां मुद्दम जाणून त्रास केल्ल्याचो हाजो उल्लेख हिस्टॉरिकल एविडन्स खंयच मेळना गोंयांत तरी. जी माडगे सरान आत्ताच उदाहरणां दिल्या तामिळनाडूक दिला नाजाल्यार हांगा दिला त्योय सत्य घटना तशें घडलां हांव नाकारना तें खरेंच आसा पूण ताजे फाटल्यान कारणूय तशेंच कितें तरी थंय आसतलें म्हणून ती एक दोन मशिदीचे नाजाल्यार हाजे हे तशे चेंजीस जाल्या जालें आसतलें पूण त्योच ताणें गोंयांत मुद्दम मशीद म्हणून ना. मुस्लिमांचो द्वेश करून तांणे मोडले आसतलें अशें दिसना. जरी आमी कोलवाळे अटॅक जालो म्हणटात शापोरा अटॅक जालो म्हणटात आग्वाद पर्यंत शिवाजी महाराज जो गेल्लो, वचून आयलो correct. पूण वाटेर खंयच ताणें खंयची चर्च फोडली ताका उजो घालो हाजो उल्लेख व्हेरी खंयच गुड पॉयंट आणि म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. सचिन बाब तूं खरेंच म्हत्वाची मौलीक माहिती आमकां दिली आनी तुवें खुबशे कडेन जे पळय कितें चुको आहा त्योय सुदारपाचो प्रयत्न केलो. सर्वेश बाब तुजेय बी जो पळय कितें आग्रह आहा तो इतिहास सारको आसचो इतिहासाचो दस्तावेज लोकां पर्यंत पावचो हाजे खातीर आशिल्लो आनी म्हाका तें निमाणे करून तेंच सांगून दिसता शिवाजी महाराजांचेर इतले वर्सांनी आमी चर्चा कित्याक करतात कारण आमी जाणात पुतळे उबारपाचे एक सगळे कडेन एक टूम आयले हांगा पुतळो उबारप थंय पुतळो उबारप कांय वेगवेगळ्या लोकांक कांय जातीय दृश्टिकोनांतल्यान कांय इतिहासाची मोडतोड करपा खातीर कांय जे कडेन जे राजकारण जें आतां चल्लां धर्माचेर आदारीत ताका बळ दिवपा खातीर. पूण म्हत्वाचें आसता लोकांनी इतिहास वाचला. शिवाजी महाराजच न्ही सर्वेश बाबान सांगलें तशें शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराज हांचो सुद्दां
गोंया कडेन संबंद आयिल्लो. इतलोच न्हय, संभाजी महाराजान अक्षरशः गोंय घेवपा कडेन इतल्यो तांच्यो मजल पाविल्ली. हो सगळो इतिहास आमी नाकारूंक शकनात. शिवाजी महाराजांचो जरी गोंया कडेन तसो गोंय घेवपा कडेन किंवा गोंयचो राजा जावपाक इतलो संबंद नासलो तरी गोंयचो मोठो वाठार तांचे कडेन आयिल्लो, कारवार मेरेन तांचे कडेन आयिल्लो, हांगा येवन गोंयांत तो राविल्लो, कलंगुट्ट येवन राविल्लो. हे सगळो दस्तावेज आमकां मेळटा आनी ताका लागून शिवाजीचो चड अभ्यास जावपाची गरज आसा. पिसोर्लेकारान शिवाजीचेर खूब बरयलां, गोंय शिवाजी संबंद हाजेर बरयलां. हाजेर आनीक उजवाड घालून सचिन बाबा सारक्या लोकांनी ताजेर जर आनी एक बरें पुस्तक जर बरयलें, म्हाका दिसता लोकांच्या दोळ्याक लायिल्लीं झापडां पयस जावपाक मदत जातली. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक TV.